Today's the feast of a queen, St. Margaret, who was queen in Scotland almost 1,000 years ago. She not only loved her husband, whom she led from being a cruel man to a loving man, and her 8 children, 2 of whom are also recognized as saints, but she also loved her people, especially those who were poor. It's said that she not only invited 12 poor and hungry people to her table every day, but even, in imitation of Christ, washed their feet. Hi, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, and in honor of this Queen of Scotland, I'd like to share with you something that Pope Benedict said when he visited that nation in 2010. The evangelization of culture is all the more important in our times when a dictatorship of relativism threatens to obscure the unchanging truth about man's nature, his destiny, and his ultimate good. There are some who now seek to exclude religious belief from public discourse, to privatize it, or even to paint it as a threat to equality and liberty. Yet religion is, in fact, a guarantee of authentic liberty and respect, leading us to look upon every person as a brother or sister. For this reason, I appeal in particular to you, the lay faithful, in accordance with your baptismal calling and mission, not only to be examples of faith in public, but also to put the case for the promotion of faith's wisdom and vision in the public forum. Society today needs clear voices which propose our right to live, not in a jungle of self-destructive and arbitrary freedoms, but in a society which works for the true welfare of its citizens and offers them guidance and protection in the face of their weakness and fragility. Do not be afraid to take up this service to your brothers and sisters and to the future of your beloved nation. आमच्या फामिलीनी सोयरीगत ओपण करूंक मान्यवन आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय. मान्यवन आग्नेल देखीवंत आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो. ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोण्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी शृंगायलो. हे सगळे गुण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले. पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो. असो मान्यवन आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला. ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया. The burning bush, the word of God rose from his heart to his lips. He ascended the pulpit before all. The holy man rode till his body could hold. Father Agnel celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. Father Agnel celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life.
an example for us all to celebrate life as gift and know its design. Father Agnel celebrated the gift of life seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. Father Agnel celebrated the gift of life seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. To God our humble hearts we raise, for the gift of Father Agnel in praise. Grant your ever faithful servant the honors of the altar, a model of sanctity, for God's glory we pray. Father Agnel celebrated the gift of life seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मावरेलियो आनी जुलियेता मेनेझीस मिस्किता हांच्या ओतम्या पासत. आनी दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी केरीत भाशेन मागुया. एक वस्तरी केरीत भाशेन आपणा पासत मागूंक लायता. आपल्या गोळ्यान जे लांब सायिल्ले आसात, डायग्नोसीस अजून सारकी जायना, देवान आपणाक पेकोवणेचो हात लावूंक आपणा पासत मागूंक लायता. तिचेय पासत मागुया देवान तिका पेकोवणेचो हात लावूंक. केरीत भाशेन मागुया आमचे कोमदादी पासत, चिकालींचे कोमदादी पासत, आमचे चिकालींचे कोमदादीचे आदले कमिटी तशेंच आतांचे कमिटी पासत आनी सगळ्या मेंबरां पासत भोव करून नितीचीं पावलां तांणी बेगीनूच मारूंक आनी हीं तांचीं पावलां येसवंत जावंक आमी हे आमचे चिकालींचे कोमदादी पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आयच्या दिसाक मागुया फादर रोमान गोन्साल्वीस जो यादनीक सोंपून गेला, म्हजो पयलो पादवीगार आनी हांव ताचो पयलो पादकूर. कालच्या दिसाक तो सोंपून गेला, आयच्या दिसाक ताचो इंतेर जातलो. ताच्याय पासत आनी ताच्याय घोराब्या पासत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. रेजिना मुंदी, जुझे फेर्नांडीस, दाबोली फेलिसियाना कुलासो, आल्त दाबोली, पावलिना अल्मेदा, पेंटा, निकलाव आगोस्तीन कार्वालो ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. एक उंच कोडयेचो मनीस आपल्या चाकरांक
खिरीत भाशेन आपले दोनीपण मेळटले म्हूण तो एका शारांत वेता तेन्ना आपल्या सगळ्या वावराचो हिशोब तांकां दिवंक जावं म्हूण तो तांचे लागीं आपलें सगळें कार्य दिवन वेता आनी एक एकल्याक तो दिता तेन्ना तांणी आपल्या गुणा प्रमाणे वापरचे आनी बरे तरेन ताचो प्रयोग करचो उपयोग करचो म्हूण तो आवडटा. भाव भयणीनो, देव आमचे सवे आपले राज दिता. दिसपोटी ह्या राजाचे आमी जावन आसात हेरदेरी. आमी उदीक आनी उदीक ह्या राज्या खातीर वावरूंक देवाची आमचे सवे एक येवजण आसा. आमी ती दिसपोटी सहकार करूंक वावरूंक आमच्या जिवितांत प्रयत्न करूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड उपराध. हे पासत भाग्यून सुदान सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें. स्वर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुतुरे सारको सादवतलो तो जो ताळो हांवें आदीं आयकल्लो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलों. रोखडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयलो. थंय स्वर्गार एक शिवासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचें मुखामोळ एका जिगजिगीत माणका परी आनी एका तांबड्या मोतया वरी जगजगतालें. सदरे भोंवती माणका सारकें लोकलोकीत एक दोणुबाल आसलें. ह्या शिवासना भोंवती 24 सदऱ्यो आसल्यो आनी तांचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचे मुकूट घालून बसलोले 24 जाणटे आसले. शिवासना थावन भायर सरतालीं जोगलावणी आनी गडगड्याचो आवाज. शिवासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले. ते देवाचे 7 आत्मे. सदरे मुखार सुर्याकांता इतलो धवो कोंचेचो सोमदीर कसो आसलो. सदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळ्यांच्यो 4 जिव्यो रचना आसल्यो. पयली रचना एक शिव कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसऱ्याक एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उट्टे गोणी वरी दिसताली. 4 जिव्या रचनांक एक एकल्याक 6 पाकोटे आसले आनी तांकां सोबोवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रचना गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पोर देव सर पदवेदार, तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले पावटी त्यो रचना सदरेर बसला आनी सदां सर्वदां जियेता
ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायताल्यो. तितलेय पावटी 24 जाणटे सोदरेर बसला. ताच्या पांयां पडटाले आनी सदां सर्वदां जियेता ताची पुजा करताले. आपले मुकूट सोदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्परा देवा, तुका फावो स्तुती, पदवी आनी मोहिमा, कारण सगल्यो वस्तू रचल्याय तुवें आनी नासलें तितलें तुजे खुशे वरवीं जल्माक आयलें. देवाचें उतर. देवाचें बोलकार. आमचो जबाब. पोवीत 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. पोतून म्हणया, पोवीत 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. देवाच्या पोवीत मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाचे पदवेन बांदलोलें मळब पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. देवाची व्हडली वर्ती कर्तुत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. शिंगां गाजोवन विणे किन्नऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. घुमट धरून खुशालकायेन बुरकटून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सतार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सणसणीत टिणटिणीत कांसाळाचेर सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. उद्गार. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेसून शिसांक एक वपास सांगली, कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीन दाखोवन जातली म्हूण ते समजताले. ती वपार अशी: कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपूण हाडून तांकां ताणें 10 भांगराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांवभाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचेर राज चलयलोलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनिया, तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दोनियान जबाब दिलो, शाबास बऱ्या चाकरा, इल्लेशे वस्तून तूं विस्वासी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनिया,
तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगराचो नाणो हो पळय आसा. रुमाळांत घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली. तरी तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओंपूंक नाय तें तूं लुंवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस. हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें ओंपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातान कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी तुवें आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात. आनी ताणीं म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 नाणे आसात मूं? तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगडें दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंय काण घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उशीर ताचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां आदीन जेरुसाल्याक वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या सुरवातेच्या जोमात प्रार्थनांत आमी कांय बरीं उतरां म्हणल्यार, सर्वेस्परा, तूं सोर रोसणेचो रोचणार, तूं धोनी आनी तुजी सेवा करप आमचें शाश्वत सूख. देव आमचो धोनी म्हूण आमी सगळीं मानून घेता आनी ह्या दोनयाची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक अभिमान भोगता. अशींच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता, एक उंच कुडयेचो मनीस आपल्या चाकरांक आपल्या भांगराचे नाणें दिवन तो एका शारांत वेता. थंय तो राजा जावचो आसता आनी ताचे दुस्मान तेडून पडयतात, हो केन्ना येतलो आनी हाचे निसणटन आमी कशें करतले. आनी ज्या चाकरांक परत आयल्या उपरांत हो मनीस आपल्या चाकरांक आपूण विचारता, हांवें दिल्ले ते नाणें तुमी कितें केलेत? 10 नाणें दिल्यात. तो म्हणटा, आपल्यान मेहनत करून अदीक ते वाडयले आनीक 10 नाणें केले. आनी ताका तो काय बरें म्हणटा, शाबास, तूं आतां भांगराच्या नाण्याक तुवें केले देखून अदीक 10 नाणें तुवें केले, दोनयान शाबास बरें चाकरा. इल्लेशे वस्तून तूं विस्वाशी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. म्हणकी जें देवान हांवें तुका पातयलेलें तुवें बरे तरेन शाबासकेन अदीक मुखार व्हेलें देखून तूं सगल्या ह्या 10 शारांचो अधिकारी जातलो. 5 दिल्ले, ताकाय ताणें शाबासकी दिली आनी ताका आनीक 5 शारां दिलीं. 1 नाणो दिल्लो ताणें तो रुमाळान गुटलावन लिपयलो आनी दोनी खोर म्हूण तो जाणो आसलो. म्हणटकूच ताणें ताका म्हणलें, सायबा, हांवें तो रुमाळान घालून तो दवरलो, म्हाका तुजी भिरांत दिसली. तर तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओंपूंक नाय तें तूं लुंवताय. जरी तर दोनयाची ताका खबर आसली, दोनी कसलो, ताचो स्वभाव कसलो आनी कशे तरेन तो वागता, जाल्यार बाबा भयणी अदीक ह्या चाकरान मेहनत करूंक गरज आसली. पूण हो चाकर आडशी जाता, हो चाकर आपल्याच वाद्याचो जाता, हो चाकर दोनयाक भिवन वावर करूंक सोदिना. हाका लागून दोनी म्हणटा, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुवें तुजी नीत केली. हांव खोर आनी हांवें दवरूंक नाय तें हांव उखलतां आनी हांवें ओंपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. जाल्यार तुवें म्हजो जो भांगराचो नाणो आसलो तो कित्याक तुवें सावकाराच्या हातान घालो नाय? थंय हांव कितेंय तरी जूर घेतलो आसलो आनी अदीक ताचे कितेंय तरी म्हाका फायदो जाता आसलो.
देव आमचे सगळे हेच आपलें राज मोगान आनी सेवेन आमी तें दुसऱ्यांक विस्तारचें म्हूण पातयेवन आमच्या हातान घालता. भाव भयणीनो, गरज आमचे भितर करपा आसूं, गरज आमचे भितर मोग आसूं, गरज आमी ह्या देवाच्या राज्या खातीर अदीक आनी अदीक तोचवीत मनीस कशी दिसपोटी वावरूं. कितले फावटी घडयेक आमी हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जाता. आमचे भितर जायते फावटी आमकां एक एटिट्यूड आसा, आमी सगळें जाणाव, दुसरो आसा तो म्हजे मुखार कांयच न्हय. जायते फावटी आमी चिंताव, आमी कितें वाचताव, आमी कितें बरयता, आमची जाणवाय कितें आसा ती आमकां पुरो, दुसऱ्यान आमकां सांगची गरज ना. हो भयणीनो, आज हो दोनी म्हणटा, जाका थोडें दिलां ताचे कडचें आसा तें पडून ते पासून काडून घेतले, जाका चड दिलां ताका आनिकूय जबाबदारी दितले. देव आमकां जबाबदारीन ह्या संवसारांत जिवंक आपली शिसां, आपली पाटलावदारां कशी पाठयता, जबाबदारी दिता आपल्या राज्याची. हे राज आमी अदीक विस्तारूंक गरज, हे राज्या खातीर सेवा चाकरी करूंक गरज, हे राज्या खातीर मोगान दुसऱ्यांक आमी सांगूंक गरज. दिसपोटी देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां मेळटा, दिसपोटी देवाच्या उतराची आमकां खोल समजणी मेवता, दिसपोटी आमी देवाचें उतर वाचता, दिसपोटी मिसाचे भेटेक आमी आजीत जाता, मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता, दिसपोटी जेसूक आमी शेवता. खंय गेले काय ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत? खरेंच ताचो उपयोग आमी करता वो आमी बेसारमाय करता? आमच्या जिवितांत शेडेमोळे येता काय? आमी जायते फावटी घडीक देवाक मानता तसली जिवीत जिवंक तयार आसा, पूण संवसारी वस्तू आमकां सगळ्यो आडावन दवरतात काय? आमी जायते फावटी घडीक देवाचें उतर आयकता, करूंक सोदता त्या चाकरा भाशेन, पूण आमी सगळें भिरांतीन लिपोवन भितर काळजान दवरता काय? वो आमकां एक गर्व आसा, आमचे भितर एक एटिट्यूड येता काय? आमी सगळें जाणाव, दुसरो आमकां कांय सांगचो ना. आज आमी उद्गारां की उतरां म्हटल्यान, हांवें तुमकां विचून काडल्यान तुमी वचात, तोखतात तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान. तोखतात तसलीं फळां दिवंक देवान तर आमकां नेमल्यात जाल्यार अदीक उदारपण आमी दाखोवया. खालतिकायेन देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरूया. गायन घेऊया C38, पेज नंबर 44. C38. मोशा बाबू भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता, त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं.
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सूर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली ह्या खातीर सगलीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भोगताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्पराची नांव येता ताका उत्सर्गीन तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त म्हज्या पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट परगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जातले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर चुरीत मुखामोल फुडें फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मदी देवाचे माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांन सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास दिस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां न्ही. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोनतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा चिकुशे परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळतो. जी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली. आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली. आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली. आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे दोरयेचें म्हाका वरमाना, पूण तुज्या एका चरणांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. उबी रावया, प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण आमी खालतीपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे पवित्र संस्काराची बोजून आसतली. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पोळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक
तुझ्या पांया तुझ्या लागीं पांया लागीं हांव प्रार्थाव हांव तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो सगळो विस्वास म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे सुरे कोरमोचे हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचरलेली वाचलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बरमाशा बरवशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी बरवासो म्हजो बरवसो पाव म्हाका भाव म्हाका मोगा पासत पासत जेजू जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगोड तुजे उगोड तुजे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्या दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुज्या सासनाचो चाकून कशी चाकोर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो म्हाका देखून म्हाका ताचे काकुतीन ताची काकुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता सत मानता म्हज्या म्हज्या सासनाच्या सासनाच्या साल्वासावाची सर्वसवांची कोटा कोटा जायते पावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो उलो ना केलो ना हांव जाणो हांव जाणो तुजे मसोतीन मसोतीन हांव जैत हांव वतली जैत वतलो हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मसोत दितेली मसोत म्हूण दितेली म्हूण जोर हांवें जोर हांवें म्हजी बॅग म्हजी बॅग तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयोन तुजेर पातयोन पूण भियेता भियेता पातकाचे ताळणे पातकांच्या तळीन तुजो आदार तुजो आदार मागो ना जायन मागो ना म्हूण जायन म्हूण आनी बाळीत आनी म्हूण बाळीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ओ तोर ओतोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता मागता तुजे ताय तुजे ताय आनी हांव प्रातून मागता तातूंत मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या परमणे त्या परमणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून करून एमकोणाच्या कोणाच्या चपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका म्हणूंक तुका ए माये ए माये आदार म्हाका आदार दी म्हाका दी शाश्वत आदाराचे शाश्वत माये आदाराचे माये निर्मी नाका नेहमी नाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा म्हज्या देवा आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझ्या ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू मागीर मरे देवाची माये मावप्या खातीर विनंती कर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझ्या ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू मागीर मरे देवाची माये मावप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेच पोत तुझ्या ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू मागीर मरे देवाची माये मावप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यंती मारे आदार दी ओतृष्टा संपडलेल्या मजत कोर अस्कोत काळजाच्या माग पोचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक थोडो वेळ उगी रावन सगली पिडेंत आसात तांचो उगडास करुया जाणें आपल्या खातीर मागूंक लायला तांचो आमी उगडास करूं आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें सर्ग आनी संवसार सोम्या म्हजे मागणे आयक सोम्या आसूं तुमचे सवें
तुमच्या आत्म्यात सवे प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावोको सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नोंदवून आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेचो ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतल्यान बगूंक पावं सासनाचें दादोसपण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासनाच्या सासनांक शाश्वत आदाच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवून सदां काल तोगू. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 18 E6. मोशा देवा कांतां दितोले ताशें सदांच कांतलो मोशा देवा कांतां दितोले ताची